नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावडेकर. सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. प्रवाह योग्य पावलां उबारतली. म्हादय विशीं आमी आमची फिर्याद सुप्रीम कोर्टांत घाल्या. गोंयचो मंत्री प्रवाह आनी कोर्टाचेर फातयेवन म्हादयची केस सुनावणेकच येना. हजार वर्सांचो विचार करून भारताचे सस्टेनेबल पॉवर प्लॅनिंग प्रधानमंत्र्यान केले चौथ्या ग्लोबल इन्व्हेस्टर परिशदेचे उक्तावण. 2030 मेरेन 500 गिगावॉट्स टार्गेट. मुख्यमंत्री सावंताचो परफॉर्मन्स बाबत चडशी खाती आपूण घेवन बसला. गोंयकार बीजेपीक विटल्यात. विरोधकांकडेन युतीचो पर्याय आर्चीक अजून रावल्यात. वेन्झी हेड ऑन. सांकवाळे भुतानीच्या प्रकल्पात थळावे एकठांय. भुतानी कडेन कसलेच परवाने ना. प्रकल्प बेकायदेशीर. 15 दिसांत काम बंद करचें. सरकाराक डेडलायन. विजयाची मुख्यमंत्र्याचेर टिका. विरनोड्या हायवेर टँकराचो कोंबडे व्हरपी टेम्पोक धपको. धपक्या सरशी ड्रायव्हर गेलो. टँकरवालो सुवाती वेल्यान सुजो. सांजे मेरेन उखललो. दक्षिण गोंयांत सनबर्न जावचो ना. मुख्यमंत्र्याचें उतर. आलेक्स रेजिनाल्डाची माहिती. माविन आतोन वाज आनी बाकीचे सत्ताधारी आमदार मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक. चोल्ला घाटांत हेवी गाडयांक फांतोडेर 5 ते सांजे 10 मेरेन बंदी. चेकपोस्टार आनी पुलिसांच्या बॉल्सांत हजारभर घालून गाडयांक दिसाची ग्रीन सिग्नल. खासा रिपोर्ट. म्हादयची प्रवाह समिती फक्त गोंया खातीर न्ही, ती दोनूय राज्यां खातीर. तिची प्रक्रिया समजून घेवंक 6 म्हयने तरी वतले. WRD मंत्री शिरोडकार सांगता. म्हादय विशीं गोंयान आपली बाजू सुप्रीम कोर्टा मुखार मांडल्या. प्रवाहाच्या इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत कर्नाटकाच्या कांडाचेर उतर ना. ताचेर विचारल्यार मंत्र्याचो हो रिस्पॉन्स. प्रवाह जी आसा पळय ती एक बॉडी न्ही फक्त गोंया खातीरच. अशे पद्दतीन खुबश्यो बॉडीज ऑर्गनायज जाल्ले आसा टू सॉर्ट आउट द इंटरस्टेट वॉटर डिस्प्यूट्स. तर ही प्रवाह जी बॉडी आतां कॉन्स्टिट्यूट जाल्ली आसा आमी एक 6 म्हयने वर्सभर तरी पळोवपा जाय तांचो मुखार प्रोसेस कशें करता म्हणटा तें पळोवचे पयलीं जर आमी म्हटलें की प्रवाह अशें न्ही प्रवाह तशें न्ही अशें म्हटलें. पूण तांणी मदीं कर्नाटका गेले ते थंय तांणी पळयलें इवन येवच्यान म्हणजे त्या संदर्भात ते पळयलें न्ही तांणी. आतां मुखार पळोवया वॉट इज गोइंग टू बी देयर प्रोसेस ऑफ फर्दर वर्क. ह्या संदर्भात कर्नाटक आनी गोंय सरकार हांचे मदीं कितें हें चालू आसा म्हणजे म्हादय आमचें कांय ना. आमचें जें कितें म्हादय संबंधी जें कितें म्हणणें आसा तें आमी सुप्रीम कोर्टांत मांडिल्लें आसा. आनी तुमची पळय कमिटी पळय केल्ली म्हणजे विधान समितीक जी पळय केल्ली ती त्याच मिटींग त्या संदर्भात कितें जालें जशी गरज पडटा तशी घेवपाची न्ही. मागीर उठसूट परत उठसूट मिटींग घेत म्हणजे जावपाची आसा मिटींग सादारण ह्या म्हयन्याक किंवा फुडल्या म्हयन्याक. इतले मजगती तिळारी विशीं उलयतना गोंय सरकारान जर वेळार पावलां उबारूंक ना जाल्यार कर्नाटक आनी महाराष्ट्र गोंयच्या हड्ड्यार बसतले अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर म्हणटा. महाराष्ट्र आणि कर्नाटका लागीं ह्या संदर्भात संपर्क साधून एकंदर ह्या विशयाची जाणविकाय करून घेवंक जाय. ना जाल्यार म्हादयक जशी कर्नाटकान गेल्या कांय वर्सां सावन तिचे उदक जे आसा कळसाचें उदक जे आसा ते वळोवन तेंच्यांनी मलप्रभेच्या पात्रान हेला पावसाच्या दिसांनी तोच प्रकार आता ह्या संदर्भात करताले. एकंदर पाण्या संदर्भात जर आमी गंभीर जावंक ना जाल्यार महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही दोन्ही राज्यां जी आसा ती आमच्या हड्ड्यार बसतली आणि आमच्या गोंयचे नुकसान करतली हातून मातूय दुबाव ना. जर हे उदक डायवर्ट केले जाल्यार खंयच्या खंयच्या गावांक आमच्या गोंयचो इफेक्ट जाता. आता तिळारीचो जो प्रकल्प आसा त्या तिळारीच्या प्रकल्पांतल्यान उदक जे आसा ते पयलीं उदक मेळटा बार्देस तालुका, पेडणे तालुका आणि दिवचल तालुका हे 3 महत्वाचे तालुके आसा. आणि त्या शिवाय हे उदक जे आसा अस्नोडा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा त्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक उदक जेन्ना कमी पडटा तेन्ना तिळारीचे उदक आमठाणे धरणान हाडटा
मागीर ते परत अस्नोडा उदक हाडटा. पूण गेल्या कांय वर्सां सावन तिळारीचें उदक बेभरवशाचें जाल्लें आसा. तेका लागून बार्देस तालुक्याचेर तेचे गंभीर परिणाम जाताले. एकंदर ह्या संदर्भान गोंय सरकारान तेचेर अधिकृत आपली भुमिका जी आसा ती स्पश्ट करपाक जाय आनी महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाक दोगांयकूय ह्या संदर्भान जाणविकाय करून दिवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सोलर, विंड पॉवर, न्यूक्लियर आणि हायड्रो पॉवर वापरून फुडाराक हजारभर वर्सां खातीर भारताचें सस्टेनेबल पॉवर प्लॅनिंग चल्लां. 2030 मेरेन 500 गिगावॉट टार्गेट. प्रधानमंत्री मोदी उलयला. गुजरातांत चवथे ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी इन्व्हेस्टर परिशदेचें ताणें उक्तावण केलें. परिशदेक गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी वीज मंत्री सुदीनय आशिल्लो. आज का भारत सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल का बेस तैयार कर रहा है. हमारा मकसद सिर्फ टॉप पर पहुंचना ही नहीं है. हमारी तैयारी टॉप पर सस्टेन करने की है. भारत इस बात को भली भांति जानता है. हमारी एनर्जी नीड्स क्या है. भारत जानता है 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है. और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास अपने ऑयल और गैस के भंडार नहीं है. हम एनर्जी इंडिपेंडेंट नहीं है. और इसलिए हमने सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर के दम पर अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का फैसला लिया है. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री म्हणून फेल. ताचे परफॉर्मन्स साप्प बाबत चडशी खाती आपुणूच घेवन बसला. गोंयकार बीजेपीक विटल्यात. विरोधकां कडेन आतां युती हो एकच पर्याय उरला. आपाचो आमदार वेन्झी हेड ऑन. आरजीक खंय अजून युतीचीं दारां उक्तीं. CM individual performance is bad because he's got so many portfolios to himself. It looks like a very selfish way of handling things. If you look at our Delhi Chief Minister's style of functioning, there are no portfolios. But here, all portfolios are with him. So, how is he going to manage to give accountability towards that portfolios? So, Rastu Zoritori aaj hond padlay, that is CM's performance. So 1 to 10 भितर there is 0 no. कितली जाणांक निमणी चीट दिवपाची. Do reshuffle environment minister first. आज पेपर हेडलायन चोयल जाला अंजुना ही गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कितले जाणांकूय ऑर्डर दिल्ली आहा बट नथिंग इज स्टॉपिंग. कितें सो कितली जाणां दिवपाची निमणी चीट. म्हज्या गोंतान सगल्यांकू दिवपाची. सगळ्या मिनिस्टरांक दिवपाची आनी उरल्या तांकां 33 जाणां मरते. सगळ्यांक देवय म्हणटा. सगळ्यांक देवय. नाजाल्यार तुम पडले आनी तुम सगळ्यांक देवपाक कापस्ताद आहा न्ही जाल्यार तुमगे सरकार पडलो. सरकार पडलो हांकां कापस्तादू ना निमणी चीट दिवपाक. सगळे जरी तुम्ही केले तरी तुम्ही आरजीक काय अजून कन्विन्स करपाक शकना की ह्या अलायन्साचो पार्ट जा हे जा ते जा. वी हॅव सीन नाव एटलीस्ट 2 to 3 डिफरंट इलेक्शन्स. We will still appeal to the RG leaders now. We will appeal to Manoj Parab. Take a decision now. If you still feel we can unitedly save Goa, which we all feel. आमकां जरी तरी दिसता गोंय सांबाळपाक सगळे एक येवपा जाय आनी तुका जरी तरी दिसता पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट जावपा जाय म्हूण तूं कॉन्टेस्ट जाल्लो तुगे वोट होल्ड ऑन करपाक जे तुका पडलें आतां ड्युरींग द MP elections. So you have got your stake now. You know what is your strength. Combinedly, let us fight elections and let us defeat this BJP government so that we can come there, we can occupy that space and we can provide You are governance. still open to joining hands with RG. An appeal is always there because those voters are Goan voters. They love them for whatever reasons best known to them. But yes, why not give everybody a chance? There is always a course correction in life. So politics is all about giving a chance for everybody. Appeal is open. Come up, let us discuss. Let us not just go. We had appealed to them, we had discussed with them during the Lok Sabha elections also. साकवाळे येता त्या भुतानीच्या प्रकल्पाआड थळावे एकठांय.
सरकारान खंय कसलेच परवाने दिल्ले ना. भूतानी इन्फ्रा बेकायदेशीर दादागिरी करून प्रकल्प करता म्हूण थळावे मिडिया मुखार पावले. प्रकल्प 15 दिसां भितर बंद करचो थळाव्याची सरकाराक डेडलायन. विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान बिल्डरांचो CEO जावचो, गोंयकार खंय वगी रावचे ना. वास्कोची जे टेक्निकल टीम आसा वास्को PDAक तेणी हेजेर स्टडी केली आनी तेंचे इन डिटेल फायंडिंग्स दिले. आतां ओनरशीप ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स हॅज बीन नॉट बीन सबमिटेड. आतां एनवायरमेंट क्लियरन्स वणे लागता सेंट्रल गव्हर्मेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट आसा पळय तेंचे एका मेन लागता क्लियरन्स. तेंचे कडेन ना म्हणटा तेंचे कडेन ना. ते म्हणटा हांव म्हणना, हें आतां कोण सांगता PDA सांगता. सिन्स द सायट हॅज बीन स्लोपा म्हणटा तो अंडर सेक्शन 17A कंपल्सरी म्हणटा तो TCP कडल्यान ताका घेवपा जाय परमिशन. हें खंयच दिल्ली ना म्हणटा ते. स्केल एंड नॉट डायरेक्शन हॅज नॉट बीन शोन इन द प्लॅन. नॉट स्केल दाखोवन तेणें कांय दाखोवना. विला टायप A and B हॅज नॉट बीन आयडेंटिफाय. आतां आमी मूव पडो न्हय मुखार की जावपा आहा तें आनी 15 दिसान सपोज तें रिवोक जायना न्हू तर मागीर चोय तुमी गव्हर्मेंट कितें तें. हांव सांगता 15 दिसान सपोज हें जायना रिवोक न्हू आफ्टर 15 days वेट एंड वॉच. आमकां जर गांवां हो प्रोजेक्ट नाका, आमी आतां सगळे मेंबर CM वचोन मेळ्ळे, एका विश्वजिता मेळ. विश्व सांगता तूं खबर ना रे आपण हा त्या बानगडीक, कोण हा बानगडीक, तो हा बानगडी, त्याने दिलं परमिशन. That the builder proposes to build in a property which is not even owned by him. The entire property is not owned by him. There are areas which are owned by some other people. Yet there has been a kabza party which is happening in Goa, which is land grab happening in Goa. The chief minister refuses to meet the people. See, the chief minister should understand. He should not behave like the chief executive officer, CEO of the hill cutting business lobby, builders lobby, which has come into Goa. So I think the chief minister should remember that he has given a assembly assurance which is now neglecting. दक्षिण गोंयांत सनबर्न जावपाचो ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान दक्षिण गोंयच्या सत्ताधारी आमदारांक उतर दिलां म्हूण आलेक्स रेजिनाल्ड प्रुडंटाक सांगता. मंत्री माविन गुदीन, आंतोन वाज बाकीच्यांक घेवन आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. सनबर्न दक्षिणेच्या लोकांक नाका म्हूण खंय तांणी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालां. There is no question of sunburn in the south. So in principle it is no sunburn, out of contention in south. Out of contention in the south. Sunburn म्हणते सावथा जायना जाच्याक मुगे काम आलोले. So my job was not to go out and shout on the newspapers or shout on the streets, but my job was to convince the government not to have it. Me, along with a few MLAs and Mavin Gudan, who was on the IDC also, Minister Industries, and plus Anton Vaz and few MLAs, we met separately the Chief Minister. And we told the Chief Minister we don't want a sunburn in the south. I respect the people who have opposed, there is no question of disrespecting them. But targeting me selectively, that was not right. Like as though I sunburn adla. Sunburn adla जायते हांव Congress government बरोबर आसतना. My job is to see, go to the Chief Minister and tell the Chief Minister we do. I pressed upon, I continuously followed up with the Chief Minister. First time I met him and I told him for the first time, don't have it in the south. I am happy that Chief Minister has agreed not to have it in the south. It was our prime job to see that, as it is, I had said, in the IDC we have got no mandate to give it. So IDC was out. Then somebody came to see it and all this. See, they explore options. They सगळ्याच वयता हिंग घालतलो थिंग घालतलो. It is not in our control. पेडणे विर्नोड्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर सोमारा फातोडेर हिट अँड रन. टेम्पो आनी टँकराच्या अपघातांत टेम्पो ड्रायव्हर नियाज आगताक गेलो आनी 2 जाण जखमी. टँकर ड्रायव्हर गाडये सयत फरार. पेडणे पुलिसांनी सांजे मेरेन उखलून हाडलो. 3 दिसांत उत्तर गोंयांत रस्त्यार 5 जाण गेले. नमस्कार. आयज विर्नोडा पेडणे हांगा एक एक्सिडंट जाला. नॅशनल हायवे 66 हांगा सकाळी 4 सुमार एक्सिडंट जाल्या. एक टेम्पो कोंबडेक जे अशे गूड कॅरियर जे आसा ते टेम्पो कॅरी करून वता आसतना फाटल्यानसून एका ट्रकान तांकां हिट केल्या आनी त्या टेम्पोन 3 जाणां आशिल्ले. तातूंतलो एकटो जो नियाज जारी तो दाबोली
वास्को हांगातलो जो आसा जाग्यारूच ताका मरण आयलें आनी तेच्या वांगडा 2 जाण आशिल्ले ते इंजर्ड आसात. तांकां हॉस्पिटलांत शिफ्ट करपाक आयल्या आनी जे ट्रक हिट करून तो त्या जाग्या वयल्यान पळ काडलेल्यान तो आसा मुत्तप्पा कोलकर म्हणून तो कर्नाटक हांगातलो आसा आनी बिजापूर कर्नाटक हांगातलो आसा आनी तेचे जे ट्रक जे आसा ते ट्रक सद्या पेडणे पुलिसान ताब्यात घेतलेले आसा आनी ताकाय सद्या अरेस्ट केल्ले आसा. फुडली जी इन्व्हेस्टिगेशन आसा पेडणे DYSP जुबा दळवी आनी पेडणे PI सचिन लोकरे आनी तांची फूल टीम जी आसा करीत आसात. एकंदर एक्सिडंटाचो जो प्रमाण आसा मांद्र्या 1-2 दिसां पयलीं मांद्र्या हांगा एक्सिडंट जाले आनी एका टायमार एक बायल आनी एक चली जाग्यारूच तांकां मरण आयलें आनी आयज सकाळीं जे एक्सिडंट जाले विरनोडा हांगा त्या एक्सिडंटान एक नियाज जारी जो आसा तो ताका जाग्यारूच ताका मरण आयलें. सद्या एक्सिडंटाचो जो प्रमाण आसा दिसान दीस वाडत आसा. सद्या जे इन्फॉर्मेशन मेळटा जे हिट एंड रन जे पळून गेल्लो तो ट्रक ड्रायव्हराक सद्या पेडणे पुलिसान ताब्यात घेतलेले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. बोरयेच्या नव्या पुलाक भूंयसंपादन प्रक्रिया 20 ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातली. थळावो आमदार मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. कमीत कमी जमीन संपादन करतले आनी जमीन वता तांकां योग्य मोलान भरपाय मेळटली. नव्या पुलाक बोरये वटेन खंय तसो विरोध ना. बोरये पुला खातीर लँड एक्विजिशन प्रोसेस चालू आसा. इट इज ऑलमोस्ट इन द फायनल स्टेज. ऑक्टोबराच्या सादारणशे 20 तारखे पयलीं लँड एक्विजिशन फायनल जावपाक जाय. जातलें म्हणजे स्पांजे जातलें. तें एकदां फायनल जालें की मागीर ताजें कन्सल्टन्सी आसा पळय न्ही ते मुखार प्रोसेस सुरू करता. म्हणजे डिझायनींग वगैरे जे आसा पळय मी आतां जे पळय लोकांचो जो पळय हें आसा म्हणजे पुला खातीर म्हणजे अलायनमेंट किंवा हें त्या संदर्भात कशें आसता पळय आतां पूल बांदपाचो म्हूण किंवा खंयचेंय डेव्हलपमेंटल काम जें आसा पळय हें अधांतरी काय करूंक मेळना म्हणजे हवेत काय करूंक मेळना. तें जमनीर जावंक जाय. ताजे खातीर कमीत कमी जमीन घेवपाचो प्रयत्न सरकारान आसा. कमीत कमी म्हणजे कमीत कमी कसली ती शेत जमीन घेवची शेता खातीरच लोकांचो आनी खाजना खातीर लोकांचो चड हें आसा. कशें आसा पळय शेत जमनी सहसा खाजनातल्यो जमनी सहसा खंय रोयल्यो वतना किंचीत काही शेतकरी रोयतात. आतां ही सुद्दां हेवटेन दोनी बाजून जमीन जी आसा पळय ती पडीकच म्हटल्यार पडीक जमीन. दुसरें म्हटल्यार कितें जी कितें जमीन घेतली वतली पळय ताका तांकां कॉम्पेन्सेशन फारीक जातलें. ओके डॅमेजीस तांकां मेळटली. आनीक दुसरें म्हणजे आतां लोटले वटच्यान चड विरोध जाता. तुमचे बोरये वटच्यान कितें परिस्थिती विशेष ना आसा थंय पूण एक 3-4 लोकूच विरोध करतात. ते बी तांची जमीन बी कांय वचना बेश्टे विरोध करपाक विरोध करतात. पूण लोटलेच्या मातशें चड लोक. चोर्ला घाटांत हेवी गाडयांचे येरादारीक फांतोडेर 5 सावन राती 10 मेरेन बंदी. मात तरी दिसाची घाटांतल्यान हेवी गाडयांची यो वच चालूच. प्रकार कितें काय पळोवंक आमच्या रिपोर्टरान कांय गाडयेकारांक गाठले. दिसाचे यो वच करतले जाल्यार खंय चोर्ला चेकनाको आनी पुलिसांक मेळून 1000 भर हाताक लावचें पडटा. नमस्कार. आमी सध्या आतां हांगासर चोर्ला घाटाक आसा आणि हो जो चोर्ला घाट जो रस्तो आसा तो रस्तो नोटिफिकेशना प्रमाणे दिसा वयलो हे हेवी व्हेकल्स जे आसा ते हेवी व्हेकलां खातीर बंद आसा आणि तसो बोर्ड जे सिग्नल आहा सिग्नल बोर्ड आमचो होंडा हांगासर लायल्लो आसा आणि मल्टी एक्सेल चड करून ज्यो गाडयो अश्यो 16 टायरांच्यो 14 टायरांच्यो गाडी आसा तांकां टोटली बंद आसता. ह्यो ज्यो गव्हर्मेंटाचे जे रूल आसा किंवा जे नोटिफिकेशन आसा ते फक्त गव्हर्मेंट आमचो कागदी घोडे नाचत उरता आणि ही जी ह्यो ज्यो असल्यो आसा त्यो गाडयो हांगासर केरी गेटीचेर हांगासर कोणाचेच लक्ष ना. क्या लेके जा रहा है? स्लैग लेके जा रहा है. ये कितना टायर का गाड़ी है? 16 टायर. दिन में ये रास्ता व्हीकल के लिए बंद है, हेवी व्हीकल के लिए. तुमको मालूम नहीं है? हमारे को पता नहीं है. पैसा नहीं लिया?
नहीं, ऑटो वाला तो लेते हैं। कितना दिया? 50 रुपये लेता है सर। 50 रुपये लेता है, लेकिन आपने पैसा कितना दिया? मैं 50 रुपये दिया था। किसको? उधर क्या हो, एक आदमी था, उसको 50 रुपये दिया। 50 रुपये देखिए छोटा है ऊपर गाड़ी। पुलिस को 200। पुलिस को 200 देना पड़ता है। आगे और वो चेकपोस्ट वाला टोल लगा है ना बंद वाला, वो 50 रुपये लेता है। 50 रुपया जो पहले मिलता है वो? हाँ। बाद में कौन मिलता है? बाद में आरटी मिलता है सर, आरटी 600 लेता है। आरटीओ का 600? और सिविल पुलिस में है गेट वाला, वो 200 रुपये लेता है। टोटल कितना देना पड़ता है? टोटल इधर आने के 1000 रुपये जाता है। हाँ, 1000 रुपये जाता है। 1000 रुपये? हाँ। सब पेपर लीगल होके भी पैसा देना पड़ता है? हाँ, सब भी करेक्ट हो जाए। दिसावयल्यो बंद असताना ह्यो गाडयो बॉर्डर क्रॉस करून कश्यो येतात, केरी गेटीचेर कितें चल्लां एक्झॅक्टली हेजेर गोव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाचें आसा। केरी गेटीचेर सदांच आमकां एक कॉल येता की केरी गेटीचेर पयशे मागतात, पयशे डिमांड करतात। हो तसोच व्यवहार हांगासर केरी गेटीर चल्ला। आमी कांय म्हयन्या पयलीं केरी गेटी वयल्यान स्कॅम जे आसले ते एक्सपोज केल्ले, तुमकां दाखयल्लें, पण अजून मेरेन कोणें कांयच थंयसर लक्ष घालूंक ना। परतून जी ही स्कॅमां आसा, पयशे घेवन गाडी सोडपाची कामां, ती सगळी अजून मेरेन तशी आसा। गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंगा कडेन ओव्हरब्रिजाचो बुन्यादी फातर ऑक्टोबरांत आमदार राजेश फळदेसाय सांगता। आदी 18 सप्टेंबर थारिल्लो, मात 17 तारखेसावन पितृपक्ष, ते खातीर बुन्याद फुडें धुकल्ल्या। 50 कोटींच्या ह्या ओव्हरब्रिजान माशेल, सांखळे, सत्तरी आनी लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांचो वेळ वाचतलो। येवकार तुमकां सगळ्यांक तुमकां खबर आसतली की वाळपयच्यान, सांखळेच्यान जे म्हापसाच्यान लोक येता तांकां लागून जे गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग हांगासर सदांच गर्दी आसताली। आनी मेन म्हटल्यार टू व्हिलर आहा त्यो खास करून रॉंग लेनींतल्यान गाडी चलयल्या कारणान हांगासर ट्रॅफिक जाम जाताले। खास करून सकाळच्या वेळार सांजच्या वेळार हांगासर एम्ब्युलन्स स्ट्रक जाताली। आमी गेले 2-3 वर्सां जालीं सामके आमी पळयताले। आनी आतां म्हणटा ते एक जे हांगासर स्थानीक आमदार आसा राजेश फळदेसाय यांनी खास इनिशिएटीव घेवन सीएमाची मदत घेवन हांगासरले जे रेल्वे क्रॉसिंग हांगासर ओव्हरब्रिज करपाचे सध्या तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा। आनी हेच्या संबंधीत जो प्रोसेस आसलो रेल्वे कडेन तो कंप्लीट केल्लो आसा। आनी येता त्या ऑक्टोबराच्या 3 तारखेक गवंडाळी रेल्वे ओव्हरब्रिजाचे फावंडेशन स्टोन घालतले। आमी 18 तारखेर फावंडेशन घालपाक घातलेले। जो GSIDCच्यान आमी बॉक्स ब्रिज बांदपाचो तयारी केल्ली ते कंटिन्यू लास्ट 1 वर्स जालें हांव फॉलोअप करीत आहा। फायल ऑलरेडी पास आनी टेंडर वयल्यान काडलें, फक्त आमी 18 तारखेर घालपाक आसलेले। तेका कितें जालें मातशें तुमी जाण आसतलें, फाल्यांच्यान पितृपक्ष लागता तेन्ना GSIDC अशें काम म्हणजे जेन्ना पळय पितृपक्ष लागता तेन्ना केन्नाच काम करना। सो सीएमान आमी दोगांनी बसोन आमी डिस्कस केलें। आमी इवन भटजीक सुद्दां फोन करून पळयलो, तो म्हणलो ह्या पितृपक्ष लागता तेन्ना म्हणलो तुमी फावंडेशन घालनाका। आमी ते कदाचित 3 तारीख 4 तारीख व्हरतले, पण आमी डेट पयलीं फिक्स करून सांगतले, कारण तो एक आमचो एक सारकें मोठें विजन जावन आसा। मे बी 6 म्हयन्याच्या पयलीं कंप्लीट जातलो, कारण आमी बॉक्स ब्रिज बांदता। दोनूय सायडीच्यान 350 मिटर तेजी रुंदी आसतली, म्हणजे लांब आसतलो। आनी रुंदी आमची टोटल आमी 20 मिटर एक्वायर केल्लो आसा। 12 मिटराचो रूंद आमचो ब्रिज आसतलो। आणि कॉस्टिंग कितलें आसतलें? कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 50 करोडाच्या वयर आसा। आयज फाल्यां म्हणजे परवां स्टोन जर घालतलो जाल्यार आयज हांव सगळें एक्सप्लेन करपाक आसलेलो, पण कशें आतां तें परत 15 दीस फुडें धुकल्ल्या कारणान हांव तुमकां एक्झॅक्ट पयलीं फिगर दीन मागीर आमी फावंडेशन घालता। हो जर ओव्हरब्रिज जालो हो प्रश्न सुटलो आनी लोकांक खूब दिलासो मेळटलो। स्टुडंटा खातीर गवंडाळे ओल्ड गोवाच्यान रुपेश रावत। GMCंत MBBSच्या वाडयल्ल्या 20 सिटांक एडमिशनां सुरू। डीन दोतोर बांदेकार सांगता त्या प्रमाण ह्या सिटांतले 17 सीट गोंयांक राखीव। MBBS सिटांचो आंकडो आतां 200चेर पावला। आनीक वाडसोदां GMC फूल। गोंयांत नवें मेडिकल कॉलेज आयलें जाल्यार आनीक 150 सीट वाडूं येतात। आमी आतां MBBSचे 200 सीट केल्ले आहा। आमचे पयलीं 180 आसले, सो आमचे 20 सीट वाडल्या। आनी हे 20 सीट दीस एकेडमीक इयर म्हणजे आतां फाल्यांच्यान तांचें एडमिशन चालू जातलें। तातूंतले 3 सीट ऑल इंडियाक वतले आनी 17 सीट आमकां गोंयच्या भुरग्यांक मेळटले। सो दीस इज अ गूड नंबर दॅट एडिशनल आमकां 17 सीट गोंयच्या भुरग्यांक मेळटले, दोज हू आर एस्पायरींग टू बिकम दी डॉक्टर्स। हय, आतां हे कितें आशिल्लें जाणा, आतां NMC तुमकां 150 वयर सीट दिना एका कॉलेजाक। आमकां एक वन टायम रेजोल्यूशन आमकां एक चान्स पडलो आनी आमी रोखडेच एप्लाय केले
आनी आमकां 200 मेळ्ळे. हाच्या फुडें ते 200 खंयच्याच कॉलेजीक दिवचे ना. सो आनी सिट्स वाडोवंक जाय जाल्यार आनी कॉलेज येवची गरज आसा अशें दिसता म्हाका. आनी खूब भुरग्यांक दिसता आपूण डॉक्टर जावचें म्हणून, पण सद्याच्या कॅपॅसिटी आनी NMC रुला प्रमाणे ते आमचे इतलेच आमकां आनी वाडोवंक मेळचें. आणि न्यू कॉलेज जालें जाल्यार मेळपाक शकता. कॉलेज येतल्यार आनीक 150 घालूंक मेळटा. आज ईद ए मिलाद. गोंयांतय मुस्लिमाच्यो ईदाच्यो फेरी जाल्यो. सकाळ सावन मशिदींनी ईदाचे नमाज आनी कार्यावळी. ह्या दिसा महम्मद पैगंबराचो जल्म, त्या निमतान ईदाची परब, गोंयभरच्यो ईदाच्यो रॅली. आज हमारा ईद ए मिलाद है. हमारे नबी की पैदाइश का ये वक्त रहता है, तो ईद ए मिलाद के लिए हम लोग जुलूस निकालते हैं. तो हम सभी लोग यहाँ जुलूस के लिए हाजिर हैं. इसे हम पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस्लाम हमको अमन और शांति का पैगाम देता है. तो हम अमन और शांति के साथ जुलूस निकालेंगे और आप सभी लोगों की मदद से. अस्सलाम वालेकुम. धर्माच्या नांवान जे आसा आमची मजिदींनी आमचे जे आसा इन्स्टिट्युशनांनी घुसपाचो प्रयत्न करता, लोकांक दाखोवंक सोदता की अशे तरेन जे आसा आमकां सगळी नॉलेज आसा आनी खंय तरी हे जुलूस प्रोसेसाक जे आसा बंधन हाडपाचे प्रयत्न करता. हांव मागता गोंयचे मुख्यमंत्री कडेन की कॉन्स्टिट्युशनल रायटाचे प्रमाणे जे आसा कोणाकूच कोणाचे धर्माचे भितर खंयचे मजिदीचे भितर कोणाची बायल कितें न्हेसता, कोणाचे जे आसा कपडे कसले घालपाक जाय हे कोणें आमकां शिकोवपाची गरज ना. आमचे जे आसा लोकांक सगळ्यांक शिस्त खबर आसा. आमी सगळे गोंयकार आसा आनी हे गोंयकार आयज आनी काल जे गोंयान येवना. जेंका कोणाक दिसता की कोण भायले मनीस येवन गोंयचे जे आसा डिस्टर्बन्स करपाक सोदता, निश्चितच जे आसा एज अ मुस्लीम आनी एज अ आमी कम्युनिटी म्हणून गोंयकारांच्या वांगडा सदांच जे आसा असल्या मनशाचे जे आसा आमी जे आसा सदांच उबे रावतले. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.